बेतमड्डी कुडचडे 15 आणि 18 महिन्याच्या भुरग्यांक कनराच्या उदकात बुडून दुर्दैवी मरण आयले। थळाव्यांनी पुलिशेक कळीत केले। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो। उपरांत पोस्टमॉर्टमा खातीर दोगांयची कूड हॉस्पिटलांत धाडल्या। पुलिसाचो फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयांत अपघाताचे सत्र सध्या सुरूच आसा। कळंगुटेक खासगी बस आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी आगताक सोंपलो। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। पुलिसाचो फुडलो तपास सुरू आसा। स्कूटर कारी कापटून जाल्ल्या अपघातात स्कूटर चलोवपी तरणाटो आनी फाटल्यान बशिल्ली बायल सुखरूप वाटावली। हो अपघात शेनवारा दनपारां शारांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन घडलो। घडणूक थळावयल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक कार बोड्डेच्या दिकेन वताली। अचकीत एक स्कूटर मदीं आडवी आयली आनी कारी कापटली। स्कूटर चलोवपी तरणाटो आनी फाटल्यान बशिल्ली बायल रस्त्याचेर पडून किरकोळ जखमी जाली। कारी मदीं शाळेचीं भुरगीं आशिल्लीं आनी ही कार बायल चलयताली। मजगतीं सर्कला कडेन सिग्नल यंत्रणा आसून लेगीत कांय वाहन चालक नेम पाळिनात अशी कागाळ थंय आशिल्ल्या लोकांनी केल्या। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केलो। अर्थसंकल्पात कांय महत्वाच्यो घोषणा केल्यात। सीतारामन हांणी मध्यमवर्गीय लोकांक मोठी थाकाय दिल्या। नव्या कर प्रणाली प्रमाण 12 लाखां मेरेनच्या उत्पन्नाचेर नोकरदार लोकांक कसलोच कर भरपाची गरज ना। तशेंच ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पात 10 क्षेत्रांचेर भर दिला। हातूंत रोजगार, सूक्ष्म मध्यम आनी ल्हान उद्देग, शेतां, उत्पादन, गांवगिऱ्या वाठारांची उदरगत आनी संशोधन ह्या क्षेत्रांचेर भर दिला। तशेंच कर्करोग दुयेंतींक थाकाय दिवपी घोषणा केल्या। भौशीक बांदकाम खात्याचे मुखेल अभियंते उत्तम पार्सेकर हांची आनी एका वर्साची सेवा वाड केली। 31 जानेवारी 2026 मेरेन तांकां मुजत वाड दिल्या। उत्तम पार्सेकर हांकां तिसरे खेपे सेवा मुजत मेळ्ळ्या। हे विशींचो आदेश सरकारान जारी केला।
गणेश जल्म पाळणे सुवाळो आणि हेर वेगवेगळ्या कार्यावळी सयत पुराय गोंयांत शेनवारा गणेश जयंती व्हडा भक्तिभावान मनयली। वेगवेगळ्या वाठारांतल्या देवळांनी गणेश जयंती निमतान पारंपरीक कार्यावळी जाल्यो। प्रवचन, गणेश जल्म सुवाळो जाले उपरांत पाळणे जाले। वेगवेगळ्या वाठारांतल्या देवळांनी वचून भाविकांनी देवाचे दर्शन घेतले। कुडचडे पोलिसांनी बनावट शिक्षणीक प्रमाणपत्र तशेंच शाळा सोडपाचो दाखलो तयार केल्या प्रकरणात पेडणे पार्सेचो शशिकांत गडेकर हाचे आड गुन्यांव नोंद केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण नोकरे खातीर लागपी बॉनिफाईड सर्टिफिकेट घेवपा खातीर तो कुडचडेच्या एका स्कुलांत आयिल्लो। तेन्ना हो सगळो प्रकार हेडमास्टराच्या लक्षांत आयलो। ह्या प्रकरणाचो तपास कुडचडे पोलीस करतात। सावयवेरे भूतकाम पठाराच्या जमनीचेर खंयचेय उद्योग सुरू करपाचो निर्णय घेवच्या पयलीं मुख्यमंत्र्यान थळाव्यांक विश्वासान घेवचे अशी मागणी केरी नागरी कृती समितीन सरकारा कडेन केल्या। विश्वासान घेवंक ना जाल्यार उद्योगीक प्रकल्पाक पुराय विरोध करतले। तशेंच 1995-96 ह्या वर्सा थळाव्यांनी नायलॉन स प्रकल्प आड हिंसक आंदोलन केल्ले। हाची याद केरी नागरी कृती समितीन ह्या वेळार करून दिल्या। राज्यांत अपघातांचे सत्र सुरूच। ओपा खांडेपार जंक्शनाचेर ट्रक आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाली। हाका लागून दुचाकी चालकाक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला। पुलीस फुडलो तपास करतात। हालीसराक अपघाताचें प्रमाण बरेंच वाडटा। हाका लागून दर एकल्यान येरादारीचे नेम पाळून उपरांतूच गाडयो चलोवच्यो अशें आवाहन येरादारी पुलीस करपाक लागल्यात। फटवणूक करून पैसे लुटपाच्या प्रकरणांनी बरीच वायट जाल्या। सायबर गुन्यांव पुलिसांनी हरियाणाच्या नहीम मुक्करम खान हाका अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयांतल्या खाजगी लिमिटेड महामंडळाच्या उपसरव्यवस्थापकाक आपूण त्याच महामंडळाचो अध्यक्ष म्हणून आशिल्ल्याचें सांगून ताचे कडल्यान 93,21,414 रुपया आपल्याक धाडपाक सांगले। हे फाटभुंयेर पुलिसांनी ताका अटक केला।
सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांक सेवा मुजत वाढ दीत आसा. ह्या मुद्द्याचेर सरकारी कर्मचारी संघटनेची मवाळ भूमिका. जाचेर अन्याय जाता तो कांयच उलयना म्हूण संघटनेचे रजाव. आपल्या कांय मागण्यांक खातीर गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेची पणजे पत्रकार परिशद जाली. आमी उलो मारलो जाल्यार 10,000 सरकारी कर्मचारी आमच्या फाटल्यान उबे रावतले. आमचे कडेन संघटनेचे भक्कम फाटबळ आसा. तशेंच संघटनेच्या नेतृत्वा खाला संघटीत संघर्शाची आमची तयारी लेगीत आसा. सेवा मुजतवाड मुद्द्याचेर आमी कशेच वगी रावचे नात. योग्य वेळ आयलो की आमी हो मुद्दो घेवन रस्त्यार देंवतले, अशी शिटकावणी सरकारी कर्मचारी संघटनेन दिल्या. उदय भेंब्रे सारकिल्या लोकांनी पोर्तुगीजां वांगडा हात मेळोवन गोंयच्या भोवजनांचें शोशण केलें. भाऊसाहेब बांदोडकरांनी असल्या प्रवृत्तीक दामून दवरले, ताकाच लागून तांकां भाऊंचो राग, अशें म्हणून मोगोचे नेते अनंत नायक आनी ॲडव्होकेट नारायण सावंत आनी प्रताप फडते हांणी उदय भेंब्रेक उजरावन काडले. एकोणीसशे 91 ह्या वर्सा सुरू जाल्ली कला अकादमीची रंगमेळ रिपर्टरी 2020 सावन बंद आसा. रिपर्टरी बंद आशिल्ल्यान कलाकार आनी गोंयकार नाट्य रसिकूय दर्जेदार नाटकाविणे उबंत पडल्यात. रिपर्टरी बंद आशिल्ल्यान कलाकार तिडक उक्तायतात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 2025-26 वर्साचो अर्थसंकल्प मांडलो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंता सयत मांगिरीश पै रायकर, GCCIची उपाध्यक्ष प्रतिमा धोण आनी हेरांनी ह्या अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 2025-26 वर्साचो अर्थसंकल्प मांडला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान हे अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो. अर्थमंत्र्यान सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पात 12 लाखां मेरेन उत्पन्न आशिल्ल्या व्यक्तींक आयकरांतल्यान सूट मेळपाची घोशणा मध्य वर्गांक सशक्त करपाचे दिकेन व्हड पावल. राष्ट्र निर्मितींत हो निर्णय म्हत्वाचो थारतलो. हाका लागून चड बचत आनी गुंतवणूक करपाक प्रोत्साहन मेळटलें, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यान दिल्या. छत्तीसगडातल्या बिजापूर जिल्ह्यात शेनवारा सुरक्षा दळाकडेन जाल्ल्या एन्काउंटरात 8 जाणांक मरण आयिल्ल्याची म्हायती पुलिसांनी दिल्या. कंगळूर पुलीस स्टेशन वाठारांतल्या रानांत सकाळी 8:30 वरांच्या सुमाराक गन फायट जाली. सोद मोहीम सुरू आशिल्ल्याचें सध्या पुलिसांचें म्हणणें.
मुंबईच्या जुहू तारा हांगा एका खासगी शाळेच्या इमारतीचो स्लॅब कोसळिल्ल्यान 4 जाणांक दुखापत जाली. ही घडणूक घडटाच उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शाळेत ही नवीनूच इमारत बांदिल्ली खंय. त्या घडणुकेत एकल्याच्या पांयांक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. कोल्हापूर पोलीस आणि राज्य अबकारी खात्यान मोरेवाडा वाठारांत बेकायदेशीर सोऱ्याची गुहांचेर धाड घाली. हातूंत घुसपिल्ल्या थळाव्यांनी अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर हल्लो करपाचो ह्या वेळार यत्न केलो. फाटल्या 2 दिसांत अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 7 बेकायदेशीर सोऱ्यांच्या गुहांचेर धाड घाली. सोरो तशेंच हेर सामानूय जप्त केला. सुमार 25 पोलीस अधिकाऱ्यांनी ह्या मोहिमेत वांटो घेतिल्लो. हालीसराक जायते तरणाटे घुवळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिश्टी पडटात. क्रायम ब्रांचीन नारांबोल पेडण्या एका घरांत धाड घालून एका हिमाचल प्रदेशाच्या तरणाट्याक अटक करून ताचे कडल्यान 21.98 लाखांचो 2 किल चरस जप्त केला. फुडलो तपास सुरू आसा. मडगांव वाठारांत कितलेशेच धोक्याची इमारती आसात. हे इमारतींची सामकी अवतिकाय जाल्या. रस्त्या कुशीक आशिल्ले इमारती धोक्याच्या आसून रस्त्यांतल्यान यो वच करतल्यांक ताचो धोको निर्माण जाला. तेन्ना पालिकेन ह्या धोकादायक इमारतींचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पणजे शारांत स्मार्ट सिटी अंतर्गत ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उबारल्यात. सद्याक पणजेत पट्ट 11 चार्जिंग स्टेशनां आसात. तातूंतली 7 दुचाकीची जाल्यार 4 चारचाकी गाडयांक खातीर. स्मार्ट सिटी खाला 40 चार्जिंग स्टेशनां उबारपाची आशिल्लीं, पूण सद्याक 11 स्टेशनां उबारल्यात. सद्याक पणजेत दुचाकीच चार्जिंग करपाक मेळटा. चारचाकी गाडयांक 15 फेब्रुवारी उपरांत चार्जिंग करपाक मेळटलें, अशी म्हायती स्मार्ट सिटीचो अभियंतो कनक जोशीन दिल्या.
दिवचले खनिज वाहतुकीचो प्रश्न तात्पुरतो मिटला. दिवचले मयेच्या आणि आमदारा वांगडा जाल्ल्या बसकेत खनिज वाहतुकीचो विषय तात्पुरतो मिटलो. सोमारच्यान खनिज वाहतूक परतून सुरू करतले असो निर्णय ह्या बसकेत घेतला. तशेंच कंत्राटी पद्दतीचेर हायटेक ट्रक बंद करपाची ट्रक मालकांची मागणी वेदांताच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मान्य केल्या. कळंगूट आणि पर्रा माडानी वाठारांत पुलिसांनी धाड घाली. नायकावाडो कळंगूट वाठारांत 2.5 लाखांचो 25 ग्राम MDMA जप्त केलो. तशेंच गुळी वखदां बाळगिल्ल्या प्रकरणात पुलिसांनी अखिल म्हाळशेकाराक अटक केल्या. जाल्यार माडानी पर्रा पुलिसांनी धाड घालून 3 लाखांचो 3.5 किलो गांजो जप्त केलो. हे प्रकरण पुलिसांनी सुख माझी आणि चंदन सेठीक अटक केली. ड्रग्स बाळगिल्ल्या प्रकरणात उत्तर गोंय पुलिसांनी जानेवारी म्हयन्यात 10 जाणांक अटक जाल्यार 93.61 लाखांचो गांजो जप्त केल्या. हालीसराक फकत जाणट्याच न्हय जाल्यार तरणाट्या भुरग्यांक लेगीत कॅन्सराचे दुयेंस जाता. आमच्या मनात असो एक समज आसा की 40 वर्सां वा 50 वर्सां पिरायेच्या मनशाक कॅन्सराची लागण जाता. पूण आतां 50 वर्सां सकयल सुद्धा कॅन्सर जाता. चड करून बायलां मदीं कॅन्सर चड दिसून येता. सोरो पिवप, सिगारो ओडप, तंबाखू खावप हातूंत कॅन्सर जावपाचे चड शक्यताय निर्माण जाता. हे सगळे कमी केले वा काय आमचे बंद केले जाल्यार कॅन्सर फ्री जावं येता. गृह आधार येवजणेचो आतां मेरेन 1,85,782 बायलांक आधार जालो. हे येवजणे खाला सरकारान आतां मेरेन 2,560 कोटी 71,36,900 रुपया वाटले. बायलांक आधार जावचो ह्या विचारान आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या नेतृत्वा खाला सरकारान गृह आधार येवजण चालीक लायिल्ली. हे येवजणे खाला बायलांक दर म्हयन्याक 1,500 मेळटात. हे येवजणेचो आतां मेरेन 1,85,782 बायलांक आधार जालो. 2013-14 वर्सा सगळ्यांत चड म्हळ्यार 71,798 बायलांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतलो. कोंब रिंग रोड रस्त्याचेर येरादारीचो व्हडलो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. रस्तो करतना योग्य नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक यो वच करपाक त्रास सोंसचे पडटात. तशेंच दिसान दीस ह्या रस्त्याचेर अपघाताचें प्रमाण लेगीत वाडत आसा. देखून थळाव्या आमदारान ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालून प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी ज्येष्ठ पत्रकार अनिल पै हांणी केल्या.